आमची आम आदमी पार्टीची जी केपेंची टीम आसा ती केपेंची टीम आमी धनगरवाडी पाडी बारशें ह्या गांवांत आसात. विशय आशिल्लो की हांगा उदकाचो प्रॉब्लेम आसा, पण उदकाचो प्रॉब्लेमा खातीर जेन्ना आमी आयले आनी ज्या रस्त्यान आमी आयले म्हणजे कमीच कमी 40 घरां सभोवताली आसा, 300-350 लोक ह्या गांवांत रावता. ह्या वाड्यार पंच आसा, जो सरपंच सद्या विलेज पंचायत पाडीचो आसा तोय ह्या गांवचो, झेडपी ह्याच गांवचो. तीन इलेक्टेड मेंबर, तिनूय भारतीय जनता पार्टीचे इलेक्टेड मेंबर. आनी ह्या गांवची परिस्थिती हांवें पळयली जाल्यार म्हाका अशें दिसलें की हांव गोंयांत ना. म्हाका दिसलें हांव खंय तरी एक अंडर डेवलपमेंट सामकें गरीबांतले गरीब राज्यान आशिल्लो म्हाका फिलींग आयलें. हो रस्तो ज्या रस्त्यान आमी आयले जंय एक गाडी हाडपाची वाट सारकी ना, संपूर्णतया तांबडे मातयेचो रस्तो. म्हणजे गोंयान अजूनय अशे रस्ते आसा हें फिलींग, म्हणजे जें फिलींग पयलीं 50-60 वर्सां पयलीं येतालें तें आजूय आमकां गोंयान ह्या सरकारान दिलां. हाज्या बद्दल हांव सरकाराचे धन्यवाद मानपाक पळयतां. धन्यवाद कित्या खातीर हें तुमकां समजलें, पूण विशय इतलोच की ह्या 300 लोक हे गोंयकार न्ही काय कितें. जे सरकार म्हणटा अंत्योदय आनी हे जे खूब डिफिकल्ट शब्द तो सीएम पाठ करून बसला आनी प्रत्येक भाशणांत ताजे ते अंत्योदय, शेवटच्या मनशा पर्यंत आमी पावतात, शेवटच्या मनशा पर्यंत सेवा, हे सगळें उलयता. पण ही सेवा म्हणजे गांवांत येवपाक रस्तो ना, गांवांत उदक ना, गांवांत बाकीच्यो बेजीक फॅसिलिटी ना, हे लोक कशे जगता काय. म्हणजे जी बायल मनशां सांगेच्यान जावं बाकीच्या गांवच्यान हांगा लग्न करून आयलीं, ताणें आपल्या सांगे गांवांत रस्ते दारा कडेन पावता तें पळयलां आनी हांगा येवन तांकां ही परिस्थिती. काल हो भाव म्हाका सांगतालो की एक ल्हानशें भुरगें बरें ना जालें, रातचे 12 ते बरें ना जालें, एक गाडी हांगा रिक्षा पावपाक त्रास जाले, मागीर ताका मोटरसायकलीर बसून घट धरून हॉस्पिटलांत व्हरचें पडलें, थंयच्यान ताका जीएमसीन व्हरपा लायलें. म्हणजे ही परिस्थिती गोंयकारांचेर. 15 वर्सां सरकार ताज्या पयलीं ताजें व्हडलें दुर्दैव, जो समाज हांगा रावता त्या समाजाचो बांदव, त्या समाजाचो मनीस कितलेशे खेप ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन निवडून आयलो, ह्या गोंय राज्याचो उपमुख्यमंत्री जालो, टीसीपी मिनिस्टर जालो, करोडांनी रुपये एकठांय केले, स्वता एक शीश महाल, व्हडलो शीश महाल बांदला, थंय सुखान रावता. तो सुखान रावता हाज्या बद्दल म्हाका दिसता कोणाकच दुख्ख ना, सगळे खुशाल. पूण ह्या बांदवांचें कितें, तुजो जे समाज बांदव आसा तांचें कितें, ते कसल्या परिस्थितीन रावतात ते पळयात. उदकाची परिस्थिती, हे उदकाक लास्ट टायम आमी जेन्ना इलेक्शना खातीर 2017 जेन्ना आमी हांगा आयिल्ले तेन्ना आमच्या पार्टीच्या लोकांनी बोवाळ घालून हांगा पंपाची जे अरेंजमेंट करून निवळ करून तो पंप करून फायले शेवटाक ती टाकी बांदिल्ली. ती टाकी तेन्ना जी बांदिल्ली आज म्हळ्यार निवळ करूना ही वेगळी गजाल. दुसरी गजाल, जो पंप उदक जातालो तें उदक आज त्या बोरींग जो घालून जो पंपान उदक वर टाकयेन व्हरता आनी गांवांक पावयता ताजी परिस्थिती पळयात. टँक पासून ल्हान आहा, तो टँक सुद्दां ल्हान आसा. इतल्या 300 लोकां खातीर हो टँक पावता काय कितें, पयली गजाल. दुसरी गजाल, ह्या अशें उदक पिवपाक सेफ आसा काय कितें. म्हणजे ह्या लोकांच्या हेल्थाचो जो परिणाम जाता, हो हेल्थाचो परिणाम बाकी सगळे तांकां जो बेजीक निड्स आसा तांच्या कडल्यान पयस दवरला आनी तांकां हें जीवन जगपाक हें सरकार लायता. सरकाराक कितलेंच सांगपाक सोदता, हाज्या पयलीं सुद्दां खूब खेप हांव सीएमाक सांगपाक सोदतालो की तूं चल बाबा घरा, तुज्यान जायना हें. पूण आज खरेंच काळजांतल्यान सांगता सीएम, तुज्यांनी गोंय सांबाळपाक जायना. तुज्या मनशी, तुमचे जे मनीस आसा भारतीय जनता पार्टीचे, झेडपी, पंच, सरपंच, सगळे गांवचे, पण ह्या गांवची ही परिस्थिती. म्हणजे तुमचे जे इलेक्टेड मेंबर जे आसा तांचो स्वताचो गांव जर ते करपाक शकना जाल्यार ते गोंय कितें करतलो, हो एकच प्रश्न समस्त गोंयकारां मुखार आज हांव दवरतां. समस्त गोंयकारां मुखार तांकां डिसायड करूं.
भारतीय जनता पार्टीन आमच्या गोंयच्या ह्या गांवाची परिस्थिती खंय करून दवरला इतलेंच हांव गोंयाक सांगपाक सोदता. हाज्या भायर आनी कांय न्ही. बाकीचे तूं त्या लोकां कडेनच विचार. पंकज सांग. उदक ना, रस्तो ना आमकां, काय एक आमकां ना. हांव नासलो म्हणजे आज ह्यो वेळ म्हणल्यार घर बसपाक घर बसून ना आमकां. इतली परिस्थिती आमकां पावला. हांव तुम्ही तेन्ना उदक दिल्लें म्हणल्यार ह्या उदकाची परिस्थिती पळय आमगेले. 2017 इलेक्शन जाले उपरांत आमी ह्या गांवांत येयल्ले तेन्ना हो बोरवेल सारको केलोलो आनी कनेक्शन दिलोलो. आमी PWD पासून वचोन थिंग बसून रावली. सेम पोतून आमी कोतली. हे जायना, हे सारकी करपा जायना सरकाराच्यान. आमी सगलो लोक थिंगा PWD डिपार्टमेंटान वचोन बसतली. हा तुम्ही पळय ते तयार दिल्ले आहाय मगे तुमी? त्याचे हे पळय फुटलेले. तयार आहाय? आमी आसा. तयार आहे सगळी आमी वयताय थिंगा. आनी हे तेणी सारकी कोण दिवपा जाय आमकां. आनी उदक हो टांक पासून तेणी व्हडलो बसोवपा जाय. फुटलेलं पासून सारखं करून दिवपा पावलो ना ते. हो व्हडलो बसोवपा जाय टांक. तो टांक ल्हान आहा आनी आमकां बरें एक बोरींग येवपाक जाय. आनी हो बोरींग बी रिपेरींग करूंक जाय तेणी. आनी एक बरें बोरींग बांदूंक जाय इतल्या लोकांक. 10 जाणांच्या 80 वर्ष सुमार ह्या जाग्यार जाली. आमच्या आजोबांचे वय वडील सोंपले म्हणून तेन्ना आमी कोंबुलताक रावली. तुमसारको एक भाटकार मेळ्ळो तेणी आमकां राव सांगलें रावली. आनी आतां चारी वाट्यान हे ते भाटकार मुखार येता आमचो जागो आमचो जागो. आमी हिंगा आसतना आमकां खबर नासतना भायल्यान तेंच्यान सर्वे केली. आमकां खबर ना. आनी आतां आमचो जागो म्हणटा. आनी आतां इतलो जागो आमी इतलोच आडोवन घेवन बसला आमकां. मालू सरपंचान दिले आमकां सांगले सूर्यकुंड आपण एक एकर जमीन ना आमचे कडेन. 1 एकर पासून जमीन ना आमचे कडेन. कुटुंब आसा काय तरी 20-15 लोक घरात एक आसा इतलो कुटुंब आसा. आनी तो गांव आसतना आमकां ही 4 बिल्डींग बांदून सारकी जागो ना हिंगा. इतलो जागो येदी घर बांदून आमी कितें आमचो गोरू म्हणून घेवन बसलेले. ती गोरू बकड्या आतां सोंपली. आतां खंय कोणालें काम करता आनी खाता पडा. म्हूण हे भाटकार ते भितर धांवता की आमची जागो आमचो जागो. तुमी पयलीं खंय गेल्ले? पयलीं आमकां उठोवपाचें न्हू तुमी. आमी 80 वर्सां जालीं ह्या जाग्यार. तुमचो तो खरें आसलो जाल्यार आमकां कोमुलात राव म्हणलें आनी आमी रावली अशें ना. म्हणल्यार ह्यो येळ म्हणल्यार आमी झाडां कितलीं कवात जाले केळी बांदल्यो सगळे फणस जाले आंब जाले कितले भाट आमी म्हणल्यार तुम्ही ह्या भाटकारान आमकां दवरलो कसो? आतां 60 वर्सां तुमी दवरलो कसो तुम्ही भाटकार? खंय गेल्ले भाटकार? आनी आतां आमकां भायर सरून ना. एक घर बांदता म्हणल्यार घर बांदपाक दिना तुमी. एक भायर आतां एकले आमगेले 5-10 भुरगीं जाला. पण तांकां एका घरान कसं इकडे ना भायर सरपा जागो ना तेका. मागीर इतलो जागो भायर सरून ना. भुरग्यांक तरी म्हणल्यार घर आमी बांदपाक करप जागो कितें हाडून घेवन बसलेले आमी. तो पसून तुमी काण व्हरता. आतां म्हणटा ती घरां आसा ती इकती घेया. आमकां ना सांजेच्या जेवणाक काय दिसाड्याक 200 रुपया 300 रुपया जोडून हाडून कितें पोट भरता. आमी पेज खाता. शीत जेवना आमी पेज खाता म्हणल्यार जाता. इतली भिकारी आमी. इतली भिकारी आसून आतां ती इकती घराचो जागो आतां आमच्यान इकती घेवपा जाता. कोण शिरवीचे आसा कोण नोकरेक आसा आमचो कोण ना. मागीर कोणाचें काम करून पोट भरता आमी. आतां हिंगाचो वसा म्हणून खंय वयतलो बाबा आमी? वसा म्हणून सांगता जर तुमी जाल्यार आजून म्हणजे आमकां 60 वर्सां 50-60 वर्सां तुमी कसो दवरलें गा? तेन्नाच आमकां उठूंक घालपा न्हू. आतां खंय वयतली? आतां वयतले खंय आमी? तितले 300-350 लोक घेवन आमी आतां वयतले खंय? 30-40 घरां आसा. मागीर ती घरां आतां बांदता खंय वचून सांग? इतलो पर्सेंट आमचे राहिलो. परवू कोण घेयना. हांव उलयला कोणाक राग येतलो. रागाची न्हू. आपली पोटाची उलोवपाचें आपले धर्म उलोवपाचो की आमी हिंगा आसा. कोणूय एक सरपंच आसा कोणूय पंच आसा आमकां खबर आहा. कितें तांकां सांगलें जाय केन्ना येतले ते आमकां वळखोवपाक केन्ना येतले. उदकाचें सांगता कोण पयले तुवें कोण दिलो सांग बाय? जेन्ना पळय मत येता तेन्नाच सरपंच कोण कोण वोटिंग वळखता आमकां. तेजे मदीं कोण वळखना. टाकलेला पाय दिला आमच्या खाड बसता बरं गेला. आम्ही बाय पळय इकडे आम्ही पळय 6 जाण भाव. उदक हे बरें लागना कळम येयले.
कोडो माती तो कळम लागता बाय बळे तोंडान घेऊन कळम लागता उदक बळे तोंडान घेऊन चार चार कोळशी घरात उदक गेली म्हणून पावता बघ मध्ये आज उदक खाता नाही आणि तुम्ही खातो नाही रस्ती हे टाकीन जीव झाला तुम्ही खापा वा तुझा यूज करता हे उदक आमका आणि उदक ना त्याला तुम्ही फिल्टर बी करता काही करू ना 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 आता ह्या उदकाचो वास घेऊन पळय त्या टाकीन भितर जीव झाला कसलो कसलो वास तो जंतू झाला हे मनशान खावपाचो उदक काय करता ते पळय किती करूया आम्ही मग तुम्ही तो पंच खुया पंच आणि सरपंच तुम्ही त्याक सांगलं ना चांगला करना काय पुढे ना करपा हा, त्या वटिंगा टायमाची घेतली आम्हाला मागे येऊची ना बाबा उदकाचो वास उदक होय पडेल आणि पडगेलो पिवपा कसं जाता होता हे उदक गोड येतात कसं हे उदक बाय पिवपाचा ना बाय शी इतलं पर्सेंट आमगेला आम्ही कोणूच दात घेईना आम्ही आणि चौकी केला या हाती पासून वास येता ह्या ह्यो हातीचो वास गेलो साबा लागल्या मला वास येताला पळय तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.